हॅलो, मागील चॅनलात तुमगेल स्वागत आसा. आज तुमकां हांव एक काणी सांगता आनी तेचे बद्दल प्रश्न उत्तर बी उरतले. एक दिवस रवी नांवाचो एक चलो तेगेल्या गांवांत न्हंये कडेन खेळूंक लागिल्लो. एक दिवस रवी नांवाचो एक चलो तेगेल्या गांवांत न्हंये कडेन खेळूंक लागिल्लो. रवीक पक्ष्याचे चिवचिव आनी थंड वारो खूब आवडटालो. रवीक पक्ष्याचो चिवचिव आनी थंड वारो खूब आवडटालो. पण तेणें खूब फावटी पळयलें की लोक न्हंयेंत कचरो उडयतात आनी झाडां कापतात. पण तेणें खूब फावटी पळयलें की लोक न्हंयेंत कचरो उडयतात आनी झाडां कापतात. ताका खूब दुख्ख जाता आनी कितें करचें म्हूण कळना. ताका खूब दुख्ख जाता आनी कितें करचें म्हूण कळना. एक दिवस सांजेर ताका एक म्हातारो मेळटा. एक दिवस सांजेर ताका एक म्हातारो मेळटा. तो रवीक सांगता, निसर्ग हे बहुमूल्य भेट आसा. तो सांगता रवीक की निसर्ग हे बहुमूल्य भेट आसा. आनी तो सांगता निसर्ग आमकां थंड आनी ताजो वारो, निवळ उदक आनी जीवन दिता. आनी तो सांगता निसर्ग आमकां थंड आनी ताजो वारो आनी निवळ उदक आनी जीवन दिता. रवीन झाडाक उदक घातलें, न्हंय निवळ केली आनी निसर्गाचे काळजी घेवची तें सगळे लोकांक सांगलें. रवीन झाडाक उदक घातलें, न्हंय निवळ केली. हळू हळू गांव खूब सुंदर आनी निवळ जालो. हळू हळू गांव खूब सुंदर आनी निवळ जालो. आतां आमी प्रश्न आनी उत्तर पळया. प्रश्न: हे काणयेंत चल्याल नांव कितें आसा? हे काणयेंत चल्याल नांव रवी आसा. रवी खंय खेळूंक लागिल्लो? रवी न्हंये कडेन खेळूंक लागिल्लो. निसर्गाचे रवीक कितें आवडटलें? रवीक निसर्गाचे थंड वारो आनी पक्ष्याचे चिवचिव खूब आवडटाशिल्ले. रवीन लोकांक कितें वायट करचें पळयलें? रवीन लोकांक न्हंयेंत कचरो उडोवचे आनी झाड कापचे पळयलें. हें पळोवन रवीक कशें दिसलें? हें पळोवन रवीक खूब वायट दिसलें. एक सांजेर रवी कडेन कोणें उलयलें? एक सांजेर रवी कडेन एक म्हाताऱ्यान उलयलें. म्हाताऱ्यान रवी कडेन निसर्गा बद्दल कितें उलयलें? म्हाताऱ्यान सांगलें, निसर्ग एक बहुमूल्य भेट आसा. आमकां निसर्ग कितें दिता? आमकां निसर्ग निवळ उदक, थंड आनी ताजो वारो आनी जीवन दिता. रवीन गांवाचे कितें मदत केलें? रवीन झाडां नाटलीं, न्हंय निवळ केली आनी
गांवाच्या लोकांक सांगले की निसर्गाचे काळजी घेवू जाय. गांवाचें कितें जालें? गांव खूब निवळ आनी सुंदर जालो. Do subscribe if you like the video. Do tell in the comment section what would be the title of this story. मग कमेंट सेक्शनात सांगा.